नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब मावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. चिंबला युनिटी मॉला आड चिंबलकरांनी उपोशणाक केली सुरवात. सैमाची राखण करपाच्या हेतान केल्या आंदोलनाक सुरवात. गोविंद शिरोडकराचें म्हणणें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पावली 2 दिसाच्या गोंय भोंवडेर. वास्कोच्या INS संसा तळाचेर नौदळाच्या जवानांनी मानवंदना करून दिलो येवकार. उपरांत कारवार नौदळ तळाक दिली भेट. पेडण्या हरमला बेकायदेशीर रितीन रावपी बांगलादेशी नागरिकाक मोरजे पुलिसांनी केली अटक. इमिग्रेशन आणि फॉरेनर कायदो 2025 अंतर्गत गुन्यांव नोंद. नोव्हेंबरात बायणा जाल्ल्या घरफोडीत पुलिसांनी 6 दुबावित आरोपी सयत 5% मुद्देमाल केलोय जप्त. अर्दो मुद्देमाल 7व्या दुबाविता कडेन आशिल्ल्यान पुलीस आसा मागार. वारखण फोंड्या भिरांकूळ अपघातात एके बायलेक जागेरूच आयले मरण. जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी. जखमींचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू. दिवचले एका गल्लीत मरण आयिल्ल्या बायलेचो खून जाल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान जाले स्पश्ट. खून प्रकरणात 48 वर्सां पिरायेच्या दुबाविताक दिवचल पुलिशेन केल्या अटक. आनी आतां खबरो विस्तारात. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या युनिटी मॉल प्रकल्पा आड चिंबलकरांनी उपोशणाक सुरवात केली. ह्या प्रकल्पाक लागून शेतां भाटां, उदका स्त्रोत आनी जैव विविधताय नश्ट जातली अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. पळयात पुराय बातमी. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिंबलकरांचो विरोध कायम आसा. न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा उपरांतूय युनिटी मॉल प्रकल्पाचे काम सुरूच आसा अशें चिंबलाचे थळावे सांगतात. कायदे करपीक अशें करपाक लागले जाल्यार सामान्य मनीस करतले कितें? पंचायतीन आमचो गळो चिल्लो, आमचो विश्वासघात केलो देखून चिंबलकारांनी युनिटी मॉला आड उपोशण सुरू केला. ह्या मॉलाक लागून सैमाचें लुकसाण जातले तशेंच जैव विविधताय नश्टय जातली देखून हे प्रकल्प स्क्रॅप करचे अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरलेली आसा. देव बांगीणकाराक परतून एकदां घराणें घालून आयला आनी ताचे कडेन एक प्रार्थना केल्ली आसा की कशे तरेन हो आमचो गांव जो आसा ह्या तळ्याच्या बाबतीन आमकां न्याय मेळोवपा खातीर तळमळटा आणि ह्या कामाचेर सरकारान हे जे कितें काम चलयल्लें आसा तेचेर कोर्टाची स्टे आसून निर्बंध आसून सुद्दां एक प्रकारची गुंडागिरी दादागिरी करून कोर्टाचो अवमान करून हे काम आता जवळ जवळ म्हाका दिसता 4 जे पोकलीन JCB भितर काम करता आख्खे म्हणजे आख्खो विध्वंस तेंच्यांनी ठरयल्लो आसा केल्लो आसा चालू. तेन्ना ह्या उपोशणाक सरकाराचे दोळे उगडचे, मुख्यमंत्र्याचे दोळे उगडचे, पर्यटन मंत्र्याचे दोळे उगडचे, आमचो सरपंच आनी सेक्रेटरी ज्यांच्यानी आमचो गळो कापलेलो आसा, आमच्या फाटीन सुरी खुपसलेली आसा, त्यांच्या आता तरी दोळे उगडचे आणि आम्ही परतून या सरकाराकडे मागता की हो जो युनिटी मॉलाचो आणि त्याच बरोबर याच्या नंतर जे काम सुरू जातले प्रशासन स्तंभ हे प्रोजेक्ट जे आसा सरकारान स्क्रॅप करचे. नाका आमकां कित्या खातीर हे काल आमी सगळ्यांक वर्तमानपत्रांक आनी तुमच्या आमच्या मिडियाक सगळ्याक सांगिल्लें आसा. सबंद गोंयभर हो मेसेज आमी पावयल्लो आसा की जर तर हो प्रकल्प हांगासर जर येयलो जर आमचे पर्यावरण, दोंगर, उदक त्याच बरोबर हेचे जे सायड इफेक्ट जे आसा ह्या युनिटी मॉलाचे, कचरो म्हण, सिवेज म्हण, सगळी वेस्टेज म्हण सगळी हेका लागून
तशें आतां इंदिरानगराक लागून आमचो गांव पिड्ड्यार जाल्लो आसा, तशें हेका लागून ह्या प्रोजेक्टाक लागून आमी खंयच उरतना. ही आमिशां आमकां दाखयली वयता की तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलो, हे मेळटलें, तें मेळटलें म्हणून. बाबा, हांव मागता सरकारा कडेन आमकां तुमची ही प्रलोभनां ज्यो आसा हे गाजर आमकां दाखोव नाका तुमी. आमी बरे कश्ट करपी लोक, तुमी हांगा पळयला आतां आमकां लज बीच कांय ना. जो कितें आमचो एटायर आसा, आमचें जें हें आसा, आमी जशें जीवन जगता शेतांनी वयता तशें आमचे यूथ सुद्दां आसा ते हांगासर बसलेले आसा. आमची पारंपारीक कपडे न्हेसून कित्या खातीर कळपाक जाय आमी आमची संस्कृती राखता, सगळे राखता आमी. आनी हे जर सरकाराक जर ही आमची जर संस्कृती जर आसा ती नश्ट करपाची आसा, तांकां तेजे कांय पडलेलें ना. सरकारान एक हें काडचो, व्हायट पेपर काडचो आनी सांगचें अशें की ह्या गोंयान आमकां आदिवासी नाका म्हणून, एसटी लोक नाका म्हणून. कित्याक तुमी हांगासर आमकां उपकार पडना. आमचे सगळे आतां हायफाय चल्लेले आसा, सगळे चल्लेले आसा. तेन्ना तुमच्यो ज्यो जागा आसा त्यो आमी करता, आमी बळकायता. अशेंच चल्लां. करमळे पळय कितें चलता ते. हे आमचे चिमलचे जाले, बोमा पळया, हांगासर पळया, मरिना प्रोजेक्ट पळया, त्या पाळ्यांक पळया, तेवटेच्यान सांग्यार पळया. कोण टार्गेट जाता? फक्त आमचे एसटी लोक, एसटी आनी एसटी लोक. हो अन्याय आसा. तेन्ना ह्या आमी जे उपोशण जे आरंभलां तेतूंच्यान सरकारान हेची नोंद घेवची आनी आमकां चिंबलकारांक हांगासर न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो. दुसरी गोश्ट तुमी आतां पळयता हांगासर गांव म्हटल्या बरोबर हांगासर सरपंच आसूंक जाय आसलो, पंच आसपाक जाय आसले. कारण ऑलरेडी कार्यक्रम आमी हें केल्लो. आयज आमदार आसूंक जाय आशिल्लो, येवंक ना. तांकां हेजे हांगासर कांयच पडलेलें ना. तेंचे स्वताचो जो कितें हें आसा हांगासर, जे कितें तांकां वाटे मेळटले हें सगळें जाल्या बरोबर त्या वाट्यान ते खूश आसा अशें आमी म्हणटा. आनी परतून एकदां मागता सरकारा कडेन की हो हें आसा तो प्रकल्प जो आसा ते हांगासून रद्द करचे, स्क्रॅप करचे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मांद्रे पुलिसांनी हरमल वाठारात बेकायदेशीर रितीन रावपी एका बांगलादेशी नागरिकाक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या बांगलादेशी महिलेचें नांव समरीन बीबी अशें आसा. ही महिला पासपोर्ट आनी विजा नासतना गोंयांत बेकायदेशीर रितीन कितलींशींच वर्सां जालीं रावता. देखून इमिग्रेशन आनी फॉरेनर कायदो 2025 अंतर्गत गुन्यांव दाखल केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. हरमल किनारी भागात जी पार्किंग एरिया आसा ते पार्किंग एरियेत उतर 27 तारखेक सांजे 5:30 वरांचेर एक बांगलादेशी शर्मिदा बीबी जानतूर सिंदीर 32 वर्षीय ही महिला बेकायदेशीर इंडियन घुसखोरी केल्ल्या प्रकरणी मांद्रे पोलिसांनी तेका अटक केल्या. मांद्रे पोलिसांच्या लक्षात आयली की एक संशयीत हरमल पार्किंग हांगासर एक महिला वावरता. त्या उपरांत पोलिसांची एक टीम तांचे कडेन गेली आनी तांची चौकशी करपाक लायली. चौकशी केल्या उपरांत ती बांगलादेशांतल्यान कशा पद्दतीन इंडियेक आनी इंडियेसून गोंयान आयली त्या संदर्भात ताचे कडेन कसल्याच प्रकारचे डॉक्युमेंट नाशिल्ले. बेकायदेशीर ताणी इंडियेन प्रवेश केल्ल्या खातीर मांद्रे पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक गिरेंद्र नाईक हांणी तांकां अटक केल्या आनी फुडली कारवाय तेच करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. नोव्हेंबरात बायणा घरफोडी जाल्ली. ह्या संदर्भात पुलिसांनी 6 दुबावित आरोपी सयत 5% भांगर, चांदी आनी पयशे तशेंच मुद्देमाल लेगीत जप्त केल्ले. पूण 7व्या दुबाविता कडेन खंय अर्दे मुद्देमाल आशिल्ल्यान पुलीस ताच्या मागार आशिल्ल्याची म्हायती नायक ह्या फामिलीन दिलेली आसा. म्हाका अशें दिसता की आज सकाळ फुडें कोणा घराडेन दरोडा पडलो आसतलो अशें म्हाका आनी अशी भंय दिसता. आता 1 महिना जावपा आयलो, 1 महिना वयर जाले, पूण आमी सद्याक अजुनूय डिप्रेशनान आसा. आमकां अजुनूय आमकां भंय दिसता. पोलिसांनी तें दाखयलें आमकां की रिकवरी तांची जाला म्हणून. पूण तातूंत भितर म्हजे थोडेच भांगर आशिल्ले जे दिसले म्हाका ते. आनी चांदीची आयटम आसा सगळे देवाचे.
पूण भांगराची आयटम मॅक्झिमम ना. ते चोर कशे सुटपा जायना. आतां सुटलो फाल्यां वतलो आनी घालतलो दुसऱ्याक. अठरा नोव्हेंबराक बायणाक घरफोडी जाल्ली. ह्या घडणुके उपरांत त्या घरच्यांचेर आनी गोंयच्या लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाल्लो. त्या उपरांत वास्को पुलिसांनी फास्ट ट्रॅकान केस सोडोवपाक दीस रात एक केल्ले. पुलिसांनी ह्या संदर्भात ओडिसाच्या 6 आरोप्यांक अटक केले, जाल्यार 7वो आरोपी अजून फरार आसा. ह्या 6 आरोप्यांकडल्यान पुलिसांनी 5% भांगराच्यो वस्ती, चांदी आनी पयशे जप्त केला. ते पुलिसांनी हर्षा नायक हिका दाखयले, पूण ते भांगार अर्देच आशिल्ल्याची म्हायती हर्षा नायकान दिली. अजून मेरेन नायक फामिलीचे अर्दे भांगार, चांदी आनी पयशे 7व्या आरोप्याकडल्यान पुलीस जप्त करपाच्या मार्गार आसा. पूण ह्या नादी त्या 7व्या आरोप्याची अटक जावप चड म्हत्वाचें आसा. ह्या घडणुकेक आतां 1 म्हयनो जालो, पूण नायक फामिलीचेर ह्या घडणुकेचो परिणाम अजून आसा. आमगेर जाला ते जाला, पूण आनीक कोणाच्याच घरात हे जावचें न्हू. तशेंच हे चोर कशेच बंदखणींतल्यान सुटपाक जायना अशें आतां नायक फामिलीन सांगलां. आतां 1 म्हयनो जावपा आयलो, 1 म्हयन्या वयर जाले. पूण आमी सद्याक अजुनूय डिप्रेशनान आसा. आमकां भंय दिसता की फुडें आनी कोणाचेर जावपाक जायना. आमगेर जाल्या ते जाल्या, लोकांगेर बी जावपाक जायना. आनी ते चोर कशे सुटपाक जायना. काल आमकां फोन आयलो पुलिसाचो की बेल कोणे तरी एप्लाय केल्या म्हणून. पूण ताणें आमकां सांगलें बेल तांकां कशीच मेळपाक जायना. आमचे वटेन आमी ट्राय करतले बेल ताका दिवपाक जायना म्हणून. पूण ताणें म्हाका सांगलें तुजो एक एडवोकेट काड. आनी खरें आमकां बरें केलें ताणें पुलिसांनी की आमकां एडवोकेट काड म्हटलो, कित्याक आमकां ताका कसोच बेल दिवपाक जायना म्हणून हांवें म्हजो एडवोकेट धाडलो. आनी ताका एडवोकेट सुद्दां आमकां सांगलें की तूं कांय भिनाका, बेल ताका कसोच मेळपाना. कित्याक सांगल्यार ती केस हा क्रिमिनल. आतां तो सुटलो, बेलीचेर सुटलो. चायल्ड एब्यूज केसीन तो ताणें एप्लाय केला कितें, चायल्ड एब्यूज केसीन ताका बेल मेळपाकूच जायना. हांव मानता कित्याक आतां सुटलो फाल्यां वतलो आनी घालतलो दुसऱ्याक त्रासान. आतां 1 म्हयन्या पयलीं तुमकां खबर आसा की डेकोटी जाल्ले आमच्या घराक आनी खूब इतली भांगर व्हेल्ले आनी चांदीची जे आयटम्स पळय देवाची सगळी व्हेल्ली. पूण आमी पोलिसांनी ते दाखयलें आमकां की रिकवरी तांची जाला म्हणून. पूण तातूंत भितर म्हजे थोडेच भांगर आशिल्ले जे दिसले म्हाका थंय. आनी तो जो 7th पर्सन मेळच आसा पळय ताजे कडेन मोस्टली आसतले. आनी चांदीची आयटम आसा सगळे देवाचे. पूण भांगराची आयटम मॅक्झिमम ना. पूण DIGन म्हाका एक एश्युरन्स दिला आनी पोलिसान बी एश्युरन्स दिला की तूं भिवपाची कांय गरज ना, की तुजे सगळे भांगर बिंगर मेळटले. कित्याक तो 7वो जो मनीस आसा पळय तो आमकां वी आर क्लोज ऑफ दॅट. आनीक आमी अशें देवा कडेन मागता की तो बेगीनूच मेळचो आनी आमची सगळे केस आसा पळय ती सॉल्व जावची. आमकां मॅडम वर्षान सांगल्या की तूं कांय भिवपाची गरज ना, तुजें भांगर एकान एक आपूण हाडून दिता म्हटलां. म्हणून आमी तिजेर एश्युरन्स आसा आनी मेळटलें आमकां 100% आसा. पोलीस ताच्या फाटल्यानूच आसा. चोर ते खिडकीक जे ग्रील नाशिल्ले ती खिडकेंतल्यान भितर आयिल्ले. तुमी मागीर आतां ते ग्रील बी लायली न्ही? लायले आमी आतां सगळे लायले. आतां सेफ्टी लायल्या. पूण ते सेफ्टी मोडपाक तांकां टायम लागना. सगळे आतां तांचे कडेन हत्यारां अशीं नवीन आयल्या, कांय करूंक शकना. आतां आमी जेन्ना सकाळ फुडें आमी उठ्ठा न्ही तेन्ना म्हाका देवा पयलीं पांय पडटा. देवा बाबा आज तुवें म्हाका न्ही आज म्हाका दीस दाखयलो हो तुका हेल्पफूल म्हणून. पूण म्हाका अशें दिसता की आज सकाळ फुडें कोणा घराडेन दरोडा पडलो आसतलो अशें म्हाका न्ही भंय दिसता एवरी डे म्हाका. कित्याक आमी जो फेस केला न्ही जो प्रॉब्लेम तो असो कोणाचेर येवपा नाका. आनी अशें की आज कोणाचेर हो प्रसंग आयलो आसतलो अशें म्हाका दिसता. दोनापावला आनी म्हापशेच्या घरफोडी प्रकरणात पुलिशेच्या हातीक अजूनय कितेंच लागूंक ना. ताका लागून हेवूय प्रकरण अशेंच उरतलें काय म्हूण दुबाव आशिल्लो. पूण DIG वर्षा शर्मान हे प्रकरण सुटावे करपाचे आव्हान स्विकारिल्ले. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्माच्या नेतृत्वा खाला मुरगांव आनी वास्को पुलिशेन दुबावितांक धरले. बायणा दरोडो प्रकरणाची केस यशस्वीपणान सुटावी केल्ले खातीर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान मुरगांव आनी वास्को पुलिशेक शाबासकी दिल्ली. पूण अजून मेरेन 7वो चोर आनी त्या घरच्यांचे अर्दे पयशे भांगार चांदी अजून जप्त करपाचे आसा. मजगतीं एका फाटोफाट एक जावपी चोरयांक लागून गोंयांत नाकाबंदी वाडयल्ली.
तशेंच लोकांनी बिराडाक रावपी आनी कामाक दवरिल्ल्या कामगारांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन करप गरजेचें आशिल्ल्याचें DGPन सांगिल्लें. मजगतीं गोंयांत ह्या वर्सा चोरयो, खून, फारपेट आदी चडश्यो गुन्यांवकारी घडणुको उक्ताडार आयिल्ल्यो पळोवपाक मेळ्ळे. रातचे दिसा उजवाडार चोर जीवघेणे हल्लो करून घरां फोडून कशे वस्तूंचेर हात साफ करतात ते लेगीत पळोवपाक मेळ्ळे. ह्या घडणुकांनी लोक लेगीत थर्र भियेल्यात. वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुका उपरांत गोंयच्या कायदोन सुवेवस्था कोसळपाच्या मार्गार आसा वय असो आतां प्रस्न सतायता. गोंयांत वाडट्या घडणुकांनी भर पडिल्ल्यान आतां लोकांनी भिवपाची खरी गरज आसा काय ना हें येता तो वेळच सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. दिवचले एका गल्लीत मरण आयिल्ल्या लक्ष्मी भिकाजी शिरोडकर ह्या बायलेचो खून जाल्ल्याचे स्पश्ट जाल्ले आसा. मजगतीं ह्या खून प्रकरणात 48 वर्सां पिरायेच्या रमेश मंगेश तेली ह्या दुबावीत आरोपीक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. शुक्रारा सकाळी दिवचले भर बाजारा कुशीक एका गल्लीत 51 वर्सां पिरायेच्या लक्ष्मी शिरोडकर हे बायलेची कूड सापडिल्ली. हो खुनाचो प्रकार आसूये असो दुबाव आशिल्लो. त्याच दिसा तपासणे उपरांत रमेश तेली ह्या दुबाविताक दिवचल पुलिशेन ताब्यात घेतिल्लो. लक्ष्मी हिका मारबडय करून नाक दाबून तिचो खून केल्ल्याचें कळटा. पोस्टमॉर्टम अहवाला उपरांत लक्ष्मी हिचो खून जाल्ल्याचें स्पश्ट जातकीच शेनवारा सांजे दिवचल पुलिशेन दुबावीत रमेश तेली हाका अटक केली. दुबावितान खुनाची कबुली दिल्या अशें कळटा. 2 दिसां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या शुक्रारा सकाळी दिवचलच्या बाजाराक लागून आशिल्ले एके गल्लीत जे बायलेची डेड बॉडी मेळिल्ली ते लक्ष्मी भिकाजी शिरोडकर हे बायलेचो खून जाल्ल्याचे आतां स्पश्ट जाल्ले आसा. लक्ष्मी शिरोडकर हिका मारहाण केले उपरांत तिचे नाक दाबून धरिल्ल्यान तिका मरण आयला अशें पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांत म्हणिल्लें आसा. लक्ष्मी शिरोडकर हिचो रमेश तेली हाणें नेमको कित्याक लागून खून केलो ताचें नेमकें कारण अजून भायर सरूंक ना. मात ही घडणूक घडली ते वेळार रमेश आनी लक्ष्मी ही दोगांय सोऱ्याच्या नशेंत आशिल्ली आनी तातूंतच दोगां मदीं झगडे जाले आनी उपरांत रमेश तेली हांणी लक्ष्मी शिरोडकर हिचो खून केल्ल्याचे उघड जाल्लें आसा. दिवचल पुलिशेन ह्या प्रकरणांत खुनाचो गुन्यांव नोंद करून रमेश तेली हाका अटक केल्ली आसा आनी रमेश तेली हो सद्या दिवचल पुलिशेच्या कस्टडीत आसा. फाटल्या शुक्रारा सकाळी दिवचलच्या अवर लेडी सायबिणीच्या चर्ची फाटले वटेनच्या गल्लीत एका टेम्पोत एके बायलेची डेड बॉडी आसा अशी म्हायती दिवचल पुलिशेक मेळ्ळी. ताचे उपरांत दिवचलची पुलीस उपअधीक्षक श्रीदेवी बीवी आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या नेतृत्वा खाला पुलिशेची एक टीम घडणूक थळार पावली. तांच्यांनी तपास काम हातांत घेतना घडणुकेचो पंचनामो केलो. मजगती फॉरेन्सीक टिमीक हाडले उपरांत फॉरेन्सीक टिमीन लेगीत तपास करून कांय म्हत्वाचे पुरावे एकठांय केले. इतल्या मजगती पुलिशेन आपले परीन तपास सुरू करतना त्या वाठारांतले कांय CCTV फुटेज तपासले तेन्ना रमेश तेली आनी लक्ष्मी शिरोडकर हांचे मदीं झगडे जाल्ल्याचे कांय हालचाली पुलिशेक मेळ्ळ्यो. मजगती काल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयले उपरांत दिवचल पुलिशेन खुनाचो गुन्यांव नोंद करून रमेश तेली हाका अटक केली. लक्ष्मी शिरोडकर ही महाराष्ट्रांतल्या माटणे वाठारांतली आसा आनी ती विधवा आशिल्ल्याचें कळटा. फाटल्या 1.5-2 वर्सांच्यान तिची दुबावीत आरोपी रमेश तेली हाचे कडेन वळख जाल्ली
आणि ही ओळख जाले उपरांत दोगांय एकठांय रावताली, केन्ना केन्ना ती बाजारात भोंवताली. तशेंच जे घडणुकेर जे सुवातीचेर लक्ष्मी शिरोडकर हिची डेड बॉडी मेळ्ळ्या त्या वाठारांत ती बरेच फावटी रातच्या वेळार रावताली अशें कळटा. एकंदरीत ह्या खून प्रकरणाचो तपास पुलीस करीत आसात. दिवचलची पुलीस उपअधीक्षक श्रीदेवी बी, पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला PSI विकेश हटफडकर ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. दुबावीत आरोपी जो धरला तो रमेश तेली हाची दिवचल पुलिशेन वैजकी तपासणी केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काणकोण म्हालांतले पालोले, हवरे, कोळम, पाटणे तशेंच राजबाग दर्यादेग हे फामाद आसात. 2025 वर्सा सोंपपाक आयिल्ल्यान सध्या ह्या दर्यादेगांचेर देशी पर्यटकांची गर्दी दिसून येता. दर्यादेगेर वचपाक पर्यटकांक गाडयो व्हरपाक रस्तो लेगीत कमी पडपाक लागला. इतक्या व्हड प्रमाणात पर्यटक ह्या दर्यादेगांचेर आयिल्ले पळोवपाक मेळटात. काणकोणचो हो समुद्र किनारो आमी आसा त्यात पाळवळ्या आनी कोळमाच्या अर्दे भागात, पाटणे कोळम हो भाग, ह्या भागांत सबंद काणकोण तालुक्यांत पाळवोचो समुद्र किनारो हो देश विदेशाच्या पर्यटक नकाशाचेर आहा. टुरिजम वर्ल्डाक हो नकाशाचेर पाळवोळे हो समुद्र किनारो आसा. आयज 2025 सोंपत येयला. काणकोणाक 4 रस्ते आसतना पाळवळ्या किंवा कोळमाक येवपाक रस्त्यार एखादी गाडी येवपाक जागो ना. इतलो मोठ्या प्रमाणात देशी पर्यटक, एका वेळार ह्या पाळवळे किंवा कोळम भागांत विदेशी पर्यटक येतालो. आयज सबंद देशी पर्यटक जावं तो कन्याकुमारी, तामिळनाडू ह्या सायडी, महाराष्ट्र, अन्य राज्यांतलो बहुसंख्य मोठ्या प्रमाणात येयला. सबंद काणकोणच्या ह्या पाळवळे किंवा नगरपालिका क्षेत्रांत जितली समुद्र किनारे आहे थंयचे पर्यटकांनी सबंद फुलून गेला. लोक फक्त नवी वर्साच्या पयलीं सर्तीवस एन्जॉय करतात. लोकांक नवी वर्साची एक उमळशीक लागला. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमारून. फोंड्या वारखंड वाठारात ट्रक आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जाल्ल्यान ह्या अपघातांत एका बायलेक जागेरूच मरण आयलें, जाल्यार दोगांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत तांचेर उपचार चालू आसा. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. आयतारा फोंड्या वारखंड वाठारात ट्रक आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत स्वाती अंकुश राठोड ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार दोगांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत तांचेर उपचार सुरू आसा. उपरांत थळ्या लोकांनी एकठांय जावन ट्रकाक उजो घातलो अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें कारवारा नौदळाच्या तळाचेर पाणबुडयेंतल्यान सफारी केली. भारतीय नौदळाच्या कलवारी बनावटीच्या INS वक्षीर पाणबुडयेंतल्यान नौदळाची मुखेली ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांच्या सयत राष्ट्रपतीन ही सफर केली. हाच्या पयलीं आदले राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम हाणें नौदळ तळाचेर पाणबुडयेंतल्यान सफर केल्ली. हाका लागून नौदळाच्या जवानां सयत पाणबुडयेंतल्यान सफर करपी द्रौपदी मुर्मू ह्यो दुसऱ्यो राष्ट्रपती थारल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू शेनवारा गोंयांत आयल्यो. आयतारा सकाळी INS हंसा तळाचेर तांणी नौदळाच्या जवानां कडल्यान मानवंदनेचो स्विकार केलो. उपरांत कारवार नौदळ तळाक भेट दिली. वाळपय पुलिशेन गोळी वखदां आड कारवाय करून वाळपय KTC बस स्टँड वाठारात 338 ग्राम ड्रग्स जप्त केले. ह्या प्रकरणात पुलिशेन 3 जाणांक रंगे हात धरले. उपरांत तांकां अटक केली. जप्त केल्ले ड्रग्स 33,800 रुपया किमतीचे आसात. अटक केल्ल्या तातूंतले 2 जाण उत्तर प्रदेशांतले जाल्यार एकलो बिहारचो आशिल्ल्याचें कळटा. हे तिगूय बस स्टँडाचेर ड्रग्साची डिलिव्हरी करपाक आयिल्ले तेन्ना पुलिसांनी सांपळो रचून तांकां अटक केली. तिगांकूय 13 दिसाच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. वाळपी पोलिसांनी धडक कारवाई करत ड्रग्स सकट 3 जाणां रंगे हात पकडलेले आसा आणि जो ड्रग्स मेळ्ळलो आसा तो 338 ग्राम आसा आणि त्याची जी किंमत आसा हे 33,800 रुपया आसा. ह्या वेळार सध्या 3 जाणांक अटक केल्ली आसा आणि तेतून जे 2 जण आसा हे UPचे आसा आणि दुसरो आसा ह्यो बिहारचो आहा. ताका लागून हे जे 3 जाणांक जे अटक केलेले आसा हे परप्रांतीय आसा आणि वाळपे शहरात मध्यभागी जे वाळपे कदंबा बस स्टँड आसा हांगासर ही कारवाई जाल्लेली आसा. ह्या वेळार पोलिसांक
ड्रग्साची सप्लाय जातली ही तांकां टिप्स मेळ्ळ्या नंतर पोलिसांनी सापळो रचून ही धडक कारवाई केल्ली आसा. ही जी कारवाई जाल्ली आसा तितून वाळपे पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शना खाली PSI प्रथमेश गांवस तशेंच सोहम मळीक आणि इतर जे पथक आसा हेंच्यांनी ही धडक कारवाई करून 3 जाणांक रंगे हात पकडलेले आसा. सध्या तांकां न्यायालयान हजर केले आसता ताका 13 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी ही फावो जाल्ली आसा आणि फुडलो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस उपनिरीक्षक प्रथमेश गांवस करत आसा. वाळपे शहरान अशा प्रकारे बिनदास ड्रग्साची सरसपणे विक्री जाता आणि कदंबा बस स्टँड सारखे जे लोकांची गजबजून आसता ह्या जाग्यार ही सप्लाय जाता ताका लागून लोकांनी चिंता व्यक्त केल्ली आसा आणि अशा प्रकारची ही तस्करी परत सप्लाय जावपाक जायना हाच्या खातीर पोलिसांनी जी पेट्रोलिंग आसा ही सुरू करपाची आणि रातच्या वेळार ही वाहतूक जाता ताका लागून खंय तरी हेजेर आळो बसपाची खरंच गरज आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. कार्यकर्त्यांचेर अन्याय जालो जाल्यार आमी ओग्गी रावचे ना, ताचो प्रतिकार करतले अशी शिटकावणी आदले आमदार नरेश सावळ हाणें दिल्या. सरकार भाजपाचे रथी महारथी आनी पयशांच्या बळाक लागून ZP वेंचणुकेंत लाटंबाडसेत आमकां हार मानची पडली अशें ताणें म्हटलें. ZP वेंचणूक जाले उपरांत आयतारा आदले आमदार नरेश सावळ हांचे समर्थक कार्यकर्त्यांचो स्नेह मेळावो जालो. ह्या वेळार नरेश सावळ आनी मेघश्याम राऊत हांणी ZP वेंचणुकेंत जाल्ल्या पराभवा विशीं मतां जाणून घेतली. ह्या मेळाव्याक 200 परस चड कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. आमकां जरी पराभव पत्करपाचो पडलो तरी सुद्दां आमी मेघश्याम रावत किंवा त्याच्या बरोबर बाकीचे सगळे जे कार्यकर्ते प्रत्येक गांवांतल्यान जे भोंवले पळय आनी प्रत्येका पर्यंत आनी प्रत्येकाच्या घरा पर्यंत पावपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केलो. तेंचे प्रॉब्लेम्स तेंचे विचारय जाणून घेवपाची आमकां संदी मेळ्ळी आणि त्याच बरोबर बऱ्या वायटाचो अनुभवय मेळ्ळो आमकां. आणि हे सगळें करता आसतना अवघ्या 8 ते 10 दिसां भितर मॅक्झिमम लोकांक मेळपाची संदी मेळ्ळी आणि त्या संदी नंतर अवघ्या 800 ते 900 मतांनी आमी हरले. पूण हे हरता आसतना आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा की आमी लढले ते सरकाराच्या विरोधात, एक प्रमुख पक्षाच्या विरोधात, मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात, केंद्रीय मंत्र्याच्या विरोधात, खासदाराच्या विरोधात, त्याचबरोबर माजी विधानसभेचो आमचो सभापती, त्याचबरोबर माजी आमदार यांच्या विरोधात, तसेच बिचोलीचे आमचे रथी महारथी आमचे मित्र जे असले पळय त्यांच्या विरोधात आम्ही लढले आणि BJP पार्टीच्या विरोधात लढले. जी पार्टी आयज बिचोले मतदारसंघात जिची कमीत कमी लाटंबाडसेच्या भागात 2000 मतां आसा अशा लोकांच्या विरोधात आम्ही लढले. हांव इतलेंच म्हणपाक शकता की कदाचित ही सगळी शक्ती जर आमच्या बरोबर असली जाल्यार आम्ही कमीत कमी 3000 मतांनी आम्ही जिखपाचे. पण ज्या आमच्या कार्यकर्त्यांनी जे काम केल्लें आसा ते खरेंच वाखाणण्यासारखें काम केलें आणि हे काम करता आसतना मोठी पयशाची शक्ती सुद्धा ह्या पयशाच्या शक्ती विरुद्ध आमचे लोक लढलेले आसा कळ्ळें न्ही. आनी प्रामाणीकपणान हांव पयलींच म्हणटालो लाटंबाडची जनता ही स्वाभिमानी आसा आणि प्रामाणीक आसा आणि ते दाखयता आसतना तेंच्यांनी खरेंच बरें काम केल्लें आसा, वाखाणण्यासारखें काम केल्लें आसा आणि त्याच्या खातीर आयज परत एकदां तांकां आमी परत एकदां हांगासर आमी आपयल्ले आसले की तेंचो आभार मानचे, तेंचे धन्यवाद करचे, तांकां तेंचे अभिनंदन करचें तेंचें की तेंच्यांनी खरेंच वाग कशें वावुरले ते. आणि लढाई लढता सगळेच जिखता अशें ना, सदांच जिखता अशें ना, पूण तरी सुद्दां 800 मताचेर आमकां तेंच्यांनी उडून दवरलें की आमी आयज हरोंक ना. जे तुमी 5000 वोट जे तुमी 5000 लोक जर आमच्या फाटल्यान जे उबे रावल्यात, एक शक्ती म्हणून आमकां जी एक शक्ती दिल्यात, हे आमी हारोन जिखले. हे हांव सगळ्या लाटंबाडच्या लोकांचे सगळे काळजांतल्यान आमी ऋणी आहा की आयज आमी हारोंक ना. प्रत्येक जाण म्हणटा की आयज तुमी हारोंक ना. जे ओपोजिशन असले ते हारले, हार जी आसतात, पण आमी हरोन जिखले आणि तेच सगळ्यात मोठी आमची जीत आसा, आमच्या कार्यकर्त्यांची जीत आसा. आयज प्रत्येक जे लोक आहा लाटंबाडचे लोक तांकां आमी हांगाच्यान सगळे, हांव एकटो न्हू, आमी सगळे नरीफाय सगळे त्यांच्या जे आमचे आसा आणि आमचे सगळेच लाटंबाडचे लोक आसा आमचे आसा, त्यांच्या बरोबर आम्ही दीस रात त्यांच्या बरोबर असतले, त्यांच्या सुखदुःखात आम्ही उभे असतले
आणि जे आमचे यूथ आसा जी महिला तांकां कशें फुडें व्हरपाक आमच्यान जे कितें जातलें लोकां खातीर ते आमी सदैव करपाक फुडें आसतले हे. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.